शुक्रारा काणकोणा 4 रस्त्यार पाळोळ्या क्लब हाऊसा कडेन आनी तेमेवाड्यावेल्या ल्हानशा बस स्टॉपार हे रक्ताचे दाग सापडले। विषय काणकोणा बरो चर्चेचो जालो। फॉरेन्सिक टीमीन येवन रक्ताचे सॅम्पलूय कलेक्ट केला। मात सगळ्यात अजाप म्हळ्यार हे नेमके प्रकरण कितें तें तोंड उगडून सांगपाक पुलीस तयार नात। काणकोणचो पीआय राजेंद्र प्रभुदेसाय कॅमेराचेर उलयना। ऑफ कॅमेरा पुलीस उलयतात ते हे। ब्रेस्तारा राती खंय एकल्या भुरग्याक पत्रो लागिल्लो। भुरग्याचे नाव रोहित फळदेसाय, रावपी 4 रस्त्यावेलो। रोहितान खंय 108क फोन मारिल्लो, 108 पावली ना। उपरांत रोहित काणकोणचे सरकारी हॉस्पिटलांत पावलो। रोहित फळदेसायाक पत्रो लागून रक्त आयले, ताचे दाग। पुलिसांनी ही ऑफ कॅमेरा म्हायती दिले उपरांत आमी त्या भुरग्याक सोदपाचो यत्न केलो, मात तो मेळ्ळो ना। हें प्रकरण इतलें सादें आसा जाल्यार पुलीस कॅमेराचेर कित्याक उलोवंक सोदिनात हो मोठो प्रस्न। पुलिसांचे ऑफ द कॅमेरा जापेन काय प्रस्न उप्रासल्यात ते हे। रोहित फळदेसायान 108क फोन लायिल्लो जाल्यार 108 ना पावपाचें कारण कितें? खरोच रोहितान 108क फोन केल्लो हें खरें कित्या वयल्यान? जखमी रोहित हॉस्पिटलांत कसो पावलो? स्वता गाडी घेवन काय कोणें ताका व्हेलो? रोहिताच्या हाताक पत्रो लागून रक्त आयला जाल्यार मेडिको लिगल केस नासतना फॉरेन्सिक टीमीन रक्ताच्या डागांची इतली सॅम्पलां कित्याक व्हेल्यात? घडला तो प्रकार इतलो सादो जाल्यार पुलिसांचें तोंड ऑन कॅमेरा बंद कित्याक? प्रकरणाची सद्याक क्रिमिनल मेडिको लिगल केशी प्रमाण पुरावे आनी सॅम्पलां एकठांय करून शहानिशा चल्ल्या खरी। सादो पत्रो लागून रक्त व्हांवल्यार गोंयचे पुलीस केन्ना इतली चवकशी करतात? प्रुडंटा खातीर बबेश बोरकार।